सोमार 23 सप्टेंबर सांत पाद्र पियो यादनीक समरण मुखेल वोट पोंटी पळोवचे खातीर पेडार दवरतात नियाळाक आदार 20व्या शेंकड्यांत पाद पियोचे जिवीत आख्या संवसाराक एक स्फूर्ती आनी प्रेरणा। ताचे खालते सेवेचे जिवीत अदीक करून गरिबा आनी गरजेक सांपडलेल्या सवय जाले। जायती देणी ताका देवान फावो केली। अदीक करून दुसऱ्यांची पातकां आयकूंक ओतमे सालवार करूंक तशेंच स्टिग्माता ह्या पिडे वरवीं देवाचो मोग ताणें मनशांक वाटलो। जायत्यो मिलाग्री लोकांक पळयल्यो तो जिवो आसतना आनी तशेंच मेले उपरांत आयज लोक ताचे देवासांव जायते फुडें व्हरता। अदीक गरजेचें तो संवसाराक पणटी जाल्ले ते भाशेन आमी भावार्थ्यांनी जेजून दाखयल्ल्या उजवाडान जिवन पाद्र पियो भाशेन आमच्या जिविताचो उजवाड दुसऱ्यांक फाकोवंक। पयल्या वाचपान मुन्नेच्या पुस्तकान देव आपल्या पोरजेक प्रमाणीक जावंक उलो मारता, दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी परत तांकां धाडिनाका म्हूण सांगता। गरजेक पडलेल्यांक आनी गरिबांक आदार दिवंक शिकयता, कित्याक शेगुणी मनशाचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो म्हूण हें पुस्तक उगडास करता। शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक दिसपोटी जिवीत जिवंक शिकोवण दिता। आमचें जिवीत एका उजवाडा परी जावंक आनी जशी पोंटी आपल्याकूच कोबार करून आपलो जळटो उजवाड उंच पेडार रावन सगळ्यांचेर फाकोवंक आनी स्फूर्ती दिवंक मागता। म्हजो थाराव म्हजे गूण सदांच दुसऱ्यांच्या बऱ्याक वेव्हारांत घालून उजवाड्याचें जिवीत आपणावंक वावुरतलो।